आता तुम्ही फाटल्यान पळयता हो ट्रक आसा, हांव उणीर गांवचो रहिवासी. हांगच्यान तुमी सगळे कवळे सुद्दां पळयत. डेवलॉपमेंट जाता खरें, पूण असले जर डेवलॉपमेंट आसता लोकांक त्रास करून जाल्यार लोकांक तरी हें कितें जाय, डेवलॉपमेंट जावचें, बरें जावचें मडके मदन. पूण सगळे वटेन त्रास. आतां कोण तरी बरो नासलो आनी ताका जर एम्बुलन्सीन वचपाक जाय जाल्यार तो बाबडो हांगच्यान आयडीन पावतलो जाल्यार तो वाटेरूच चुकतलो. आतां हे पळय गाडी कशें वयता. आतां कितले आतां 2 वर्सांनी रस्ते करता. हे कसले रस्ते करता? आतां पयर फाटीचीच गजाल, 2 म्हयने जाले हें काम चालू आसा हांगसर. तुमी पळया 2 म्हयने भुरगीं बाबडी चलत वयता हांगच्यान. हांगा उदक भरताले, आतां माती घातले. हांगा भुरगे चलत वयताले साकवार इस्कॉलाक. ते इतले उदकान बुडोवन वयताले, हांगच्यान खणून दवरिल्ले. आनी जेन्ना हो आयज हो रस्तो ओपन जाला, काल सुद्दां जावनासलो. हे केन्ना तरी वयले बॅरिगेड हाडून घातला आनी हो रस्तो ओपन जाला. आनी आयज पळया तुमी असले कामां. आतां कितें तरी कारणां आसतलीं. थंय उदक भरोन उरता, कॉन्ट्रॅक्टराचें म्हणून मिस्टेक ना. तें उदक भरोन उरता आसतलें म्हणून तें कोलॅप्स जाला. पूण पळोवपाक जाय, एक कंप्लीट जातकीर दुसरें करपाक जाय न्हू. सगळ्यांच वांगडा करपाक वयता, लोकांनी खंय वचपाचें. हांव एक सामान्य मनीस, नागरीक म्हणून उलयता. खंय वचपाचें लोकांनी? आतां तुमी हांगच्यान गेल्यार ह्या सायडीन अंडरग्रावंड केबलींग आहा, एक सायडीन सिवरेजीचें काम चालू आसा. वयल्यान वचपाचें लोकांनी? कितें नाका आसलें चलयतात? एक कंप्लीट करून दुसऱ्याक हात घालात. सगळेंच वांगडा करीत जाल्यार दोंगरा वयल्यान चलून वचपाक पडलें. सादी गजाल, एक एम्बुलन्सूच तरी हांगच्यान आतां सिरियस मनीस आसा, ताका फोंड्या आयडीन पावपाक जाय. एटॅक कोणाक परिचीत केस, आमच्या मनशाक एटॅक येयलो, ताका हांगच्यान फोंड्या वचपाक जाय जाल्यार पयलू जी 10 मिनटां लागताली ते ह्या रस्त्याक खातीर 25 मिनटां लागता. कळ्ळें तुमकां? मातशें जे विचार करचो सरकारान आनी बेगीचे बेगीन जे रस्ते आहा, रस्ते म्हणल्यार एक जिवनदान. बरे रस्ते आसत जाल्यार एक लायफ सुद्दां साल्वार जाता. हांगा रातचे आमचे भुरगे येता वयता सगळे गांवचे. हे गांवां हांगच्या मडकय पावता, आतां गावणे पावता. सो हो मेन रोड जाला. दोनी सायडीन, ह्यावूय सायडीन जरी येत तीच रस्त्याची परिस्थिती आहा. महालक्ष्मीच्यान वचत त्या सायडीच्यान जाल्यार थंय तरी मातसो बरो आपूण सेम जाल्या. मातशें वयल्यान डांबरीकरण करता, 5 दीस पावस पडलो परत ती खणकुलां परत हे जाता. सो मातसो हेजेर सगळे आमचे रस्ते जे आहा ते मातशे बेगीन करून दिवचे, इतलीच रिक्वेस्ट. कित्याक फाल्यां सकाळी जे मोठे कितेंय तरी अपघात जायत जाल्यार हेका कोण जबाबदार आसतलो? हांगा पडोन कितले जाणां तकल्यो फुट्टा, कोण जबाबदार आसा कोण हेका? सो हे लो क्वॉलिटी काम दिसना तुका, कित्याक ते घातला ते आतां हे गटराचे वयर ते वयर सरल्या पळय, म्हणजे बेश्टीच हाडून दवरल्या अशें दिसना. लो क्वॉलिटी काम म्हणजे पळय, हांव काय इंजिनियर न्हू, कॉन्ट्रॅक्टर न्हू, पूण जें कितें काम केलां तें बरे पद्दतीन जावपाक जाय आशिल्लें. हांव इतलेंच उलयतां, हांव हांगचो नागरीक म्हणून उलयतां. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो जो टिप्पर ट्रक आसा हो माती घेवन आयज जो ट्रान्सपोर्ट करतालो हांगसरल्यान उणीर गांवच्यान, आनी हालींच एक 8 दीस जातले हांगासर हे रस्त्याचें काम गव्हर्मेंटान केल्लें. आनी एक गटराचेर एक लादी घातलेली मेटल, आनी ती काम इतले लो दर्जाचें आसल्या कारणान हो जो टिप्पर ट्रक आसा हो भितर फारोल्लो आसा, आनी जी लादी आहा ती पोना स्ट्रक जाल्ली आसा ट्रकाक. म्हाका दिसता हांगसर लोकूय खूब विटल्यात रस्त्याक लागून, कारण एक मेन हो रस्तो जाल्ल्या कारणान खूब रहदारी जाता. भुरगेय हांगसरल्यान स्कुलाक वयता तेन्ना गव्हर्मेंट जेन्ना काम करता तेन्ना तें काम टायम घेवचो, पण बरें करचें, बरे दर्जाचें करचें. कारण अशें जातकूर हे जेन्ना जवळ जवळ हे 2 मशीन आतां परत हे सगळें काडचें पडलें. हे ट्रकाकूय आतां काडपाक म्हाका दिसता मशीन हाडचें पडलें. रस्तो एक सायडीच्यान ब्लॉक उरलो. सो हें काम लोकल लोक मागता की बरें काम करून लोकांक बरे रस्ते करून दिवचे म्हणून. उणिवेल्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.